भुरग्या भक्तीन सोंपल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका जेजू मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावून बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून. मॅरियन डायस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पास्कवाल कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया जॉयडन कारवालो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं जी कोण आपलो जल्माचो दीस आनी लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज सायबिणीची भेट आल्तो चिकाली जोवी वेगस इग्रेजा सेबास्त्यांव लोबो दाबोली माटवे अनोराता तावरीस आल्त दाबोली वालीस साइड लुईस डिक्रूज आल्त दाबोली बिहाइंड एनएसडी डेरन पेरेरा नाकेली मानुएल मिस्किता देवस्वा पिकेन मारिया अनिता रॉड्रिगीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां जावंक तांचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळीं आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव आनी कोण म्हजी भयण जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळटात तीच म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भयण. हो भयणीन देवाचें उतर आयकून आमी जेजूचीं भाव भयणां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें दिल्लें आसा. आनी देव आपोवण्याच्या सातळ्यान जेन्ना आमी आसा तेन्ना आमचें आपोवणें देवाचें उतर आयकून आमी आनिकूय घट करूंक आनी हें आपोवणें जिवंक आमकां करपा मागुया. आनी जायते पावटी देवाचें उतर आमी कडेन आयकलां पूण तें आमच्या जिवितान पाळूंक आमी भार घेवंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा सगळ्या लोकांच्या रुचणारा आनी तारोका कोरियेच्या देसान एक आपणायलेली परजा तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी ताचे सांगाती ह्या रॉक साक्षांच्या मोहिमेवंत साक्षीदारपणान वाडयली.
तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मरोपर्यंत विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पराच्या हातांत राजाचें काळीज व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत. तोरी काळजाचो ताव घेता तो सोर्वेस्पोर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सोर्वेस्पराक ओदीक मानता. मिजासीचे दोळे, गोरविश्ट काळीज, कोश्टांची देवती हे सगळें पातोक. मेहनत घेवन वावर करपाच्यो येवजण्यो सगळ्यो फळां बरीत. उठावळायेन वावुरतेल्यांचो सगळो वावर निर्फोड. फोटकिरे जिबेन गिरेस्तकाय पुंजोवपाचें म्हणल्यार मोरना फाटल्यान धांवतल्यांचें उक्तें पोलकेंपण. खोट्या मनशाचो ओत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोळ्यांनी पळयना. मस्कोऱ्यो करप्यांचेर क्यास पडटा तेन्ना साद्या मनशांक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकवण घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो कोट्याचें घर चोत्रायेन पळयता आनी कोट्यांक तो निसणटोनाक पावयता. जो दुबळ्याच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतर हे देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. नितळ निर्मळ जिविताचे सोर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजे ओचोऱ्या मनान गळोवन नियाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता मोचें काळीज. तुजी सुमूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी सुमूट विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदां काल नितेकाली. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोर्वेस्परा. उद्गार. Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe Sorbespora, Zoe, Zoe. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरलीं. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक पयलो प्रश्न, देवाचें उतर आयकतात आमी? देवाचें उतर पाळटा आमी? ह्या प्रश्नांक जरी तर आमी सारको जबाब दिलो जाल्यार आमच्यान मागीर आमकांच समजूंक जाता, ओय हांव जेजूचो भाव, हांव जेजूची भयण. माय जावपाक सोदची न्हू आमी. जेजूची माय ती आमची माय म्हणटच जेजूची भाव आनी भयण आमकां जावपाक आजून चान्स आहा. प्रश्न हो, देवाचें उतर आयकता तूं? देवाचें उतर पाळटा तूं? देवाचें उतर आयकप आनी पाळप हें देवाचें उतर आयच्या पयल्या वाचपान आयज जावन आमी ही जाणवायेचीं पुस्तकां आयकता. आयज आनी फाल्यां म्हणण्याचें पुस्तक आसा, त्या उपरांत आमी उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें आयकतले. कितें भाशेन पयलीं वाचपाक आमकां जाणवायेच्या पुस्तकांतलीं ही सॅपियन्शियल बुक्स म्हणटात ते, हे विजडम बुक्स आमकां जाय ती जाणवाय दिता, जी सादी व्हडली थियरी न्हय ती, पूण दिसा दिसपट्टें जें कितें आमी करता भोव आदल्यांनी जाचे विशीं आपणाच्या जिविता विशीं कशे भाशेन ती जियेल्लीं, कशे भाशेन तांचें चिंतप आसलें, कशे भाशेन वागणूक आसली आनी ही वागणूक तांकां देवाशी घट्ट दवरताली. हें सगळें ह्या म्हणण्याच्या पुस्तकान, ह्या जाणवायेच्या पुस्तकान, उपदेशकाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. तर आयच्या दिसाक पयल्या वाचपान आमकां कितें भाशेन सांगलां, वेगवेगळीं मतां आसात. म्हणटच आमी मनीस, आमी जेजूचे पाटलावदार कशे, आमकां वेगवेगळीं मतां आसपाक शकता, ना न्हू. पूण आमचीं वेगवेगळीं मतां आसात ती आमकां आमचे मदें दुस्पट करूंक न्हय, पूण आमचे मदें एकचार करूंक, आमचे मदें आनीक बरेपण हाडूंक, आनीक इनोवेशन हाडपाक. आनी देखूनच सहभागिलीपण आमकां भोव गरजेचें. सहभागिलीपणान आमी बाराबर येता, जावं मागण्यांत जावं वावरांत वा आमच्या मिसावान. जशें आमचो ह्या वर्साचो विशय आनी ह्या वर्साचो सिनडल विशय जो आसा तो आमकां हेंच करूंक आपयता, एकचारान सहभागिलीपणान आमचें मिसांव जिवंक आपयता. तर हें जरी तर करतलेच जाल्यार आमकां व्हडली देख आसा, जशी जेजून आपल्या पाटलावदारांक परगट केली. कोण म्हजी आवय? देवाचें उतर आयकलां आनी पाळल्या ती म्हजी आवय. हें वाचप धाकटेंशें आयचें, पूण हें धाकटेंशें वाचप जायते फावटी ताचो दुरुपयोग केल्लो आसा. जांकां आंकवार मारयाक कुशीन काडूंक जाय, ती देवाची माय न्हू म्हूण सांगपाक जाय, तसल्यांनी ती वापरल्या. आनी म्हणलां पळय, जेजून पासून तिका अपमान केलो, जेजून पासून कुशीन काडली. पूण जेजून आपले आवयक आनिकूय सोबेमाजार दाखयली की ही ती वस्तरी जिका देवाचें उतर आयलां आनी तिणें देवाचें उतर आयकून घेतलां आनी पाळलां. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. जेजूची भाव आनी भयणूय आयल्या. ही जेजूची भाव आनी भयण म्हणटा ती मारयेचीं भुरगीं न्हू. जुदेवांची चाली रिती प्रमाणे जीं कोण आख्ख्या गोरब्याची वांगडी आसात, कजन्स आमी म्हणटा, बापूल भाव बापूल भयण, तांकां आनी बापूल भाव बापूल भयण म्हणटा असलीं उतरां जुदेवांच्या हे लँग्वेजीन ना, तांकांय भाव भयणूच म्हणटात. देखून पवित्र पुस्तक आमकां तांकां भाव भयण म्हणटा. हें समजूंक आमकां भाव भयणीनो फायद्याचें जातलें. भोव करून जेन्ना जायतीं जाणां आयज मारयेचेर आड आपलें प्रवचन करतात वा प्रचार करपाक सोदतात, तर आमी जेजूची भाव भयण कशीं एकचारान जिवंक, सहभागिलीपणान जिवंक आनी हे भाशेन जेजूचें मिसांव, देवाचें राज ह्या संवसारान बांदपाचें जेजूचें मिसांव आमी पाळूंक आमकां हे भेटेन आमी कृपा मागुया. आनी कशे भाशेन आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आनी जेजून जी वागणूक आमकां शिकयल्या, जावं बोगसणें दिवपाची, आयकोपाची, दुसऱ्यांक पावपाची, दुसऱ्यां सगळें बरेंपण करपाची, मागी नासतना पासून समजून घेवपाची आनी दुसऱ्यांचे चुरचुरे करपाची, हें सगळें जेन्ना आमी करता तेन्ना देवाचें उतर जें आमी आयकलां, जावं म्हणण्याच्या पुस्तकान वो आदल्या करारान तशें नव्या करारान बागेवन पावलूचे चिठींनी, हें सगळें देवाचें उतर जें आमी आयकलां तें आमच्या जिवितान आमी पाळटले. आनी मागीर आमकां सर्टिफिकेटीची गरज ना.
तूं जेजूचो भाव तूं जेजूची भयण म्हूण सर्टिफिकेटीची गरज ना. जरी तर तुवें देवाचें उतर आयकलां आनी तें पाळलां जाल्यार तुका सेल्फ एटेस्टेड सर्टिफिकेट दी, हांव जेजूचो भाव, हांव जेजूची भयण म्हूण. आनी हेच उमेदीन, हेच खुशालकायेन ही आमची भेट जेजू बरोबर आमी ह्या आल्ताराचेर भेटोवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उतर आमी घेतला ताका साबाक दिला, साबाक सांदी जिविताचो मोगान केले तुझ्या उदारपणान तूं प्रितमेन दिलान मनशाच्या भावरान मोगान तुका जिवीत वोगता बाबा तुजें उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वोगता तुझ्या उदारपणान तूं आमकां भेटला, आमचो सोरो तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या Abandonado, espettone, Gesù vorrei, a piace bon, am cercata, Papa tuce, udormanta, mogan tuca, जिवीत वोगता Papa tuce utor manta mogan tuka जिवीत वोगता. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवीदार देवा, तुजे परजेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगळ्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता. तुज्या भक्तांचे विनंतीन तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रे आनी पावलू आनी ताचे सांगाती हे कोरियेच्या रॉक साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा. तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय. आमकांय जेजूची भाव भयणां जावपाक हें देणें फावो केलां देखून देवाक दिनवासुया आनी जेजू बरोबर आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणी पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजू आमच्या गोल्या भुकेल आमी मरता जेजू आमच्या मुड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेल आमी मरता जेजू आमच्या मुड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे विसोबास्तान कोरोनांतल्या सगळ्या जाग्यार जेजू आमचे उदकांतल्यान तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेल आमी मरता जेजू आमच्या मुड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेल आमी मरता जेजू आमच्या मुड्या म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उचीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उचीर हांवूय परगट्टलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, वसुक्तांक गोट आनी बळिश्ट करता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रोग साक्षांच्या परबे दिसा तुवें आमकां पोसल्याय. ह्या जेवणाचे घोटायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिकटोवन समेस्तांच्या तारणा खातीर पवित्र सभे मदें आमचो जीव खर्चूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमची सायबिणीची बॅट आमच्या घोराब्यांनी चलता तेन्ना मडगांवच्या थोड्या लोकांनी मागलां कितें भाशेन आपणा पासत माग म्हणजे तांची मुन्सिपालिटी जी आसा ताचे पासत माग म्हूण. कित्याक कालच्या दिसाक आमच्या मुखेल मंत्र्यान तशेंच हो आमदार मडगांवचो जो एक पार्टी सोडून दुसरे पार्टीन गेला, आमच्या क्रिस्तांवांकूय व्हरून नाल्लाचेर हात धरून ताणें सोपूत घेवपाक लायला. ह्या पासत थोडीं जाणां जायतीं जाणां दुखी जाल्लीं आसात आनी आपणा पासत आनी आपल्या मडगांवकारां पासत माग म्हूण ताणीं मागलां. सायबिणीची भेट जेन्ना आमच्या घोराब्यांनी जाता आनी मिसाचे भेटेकूय आमी जेन्ना येता तेन्ना ह्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. बो करून जी कोण क्रिस्ती कावन्सिलर आसात तांणी आपणाचो भावार्थ सांबाळूंक तांचे पासत आमी मागुया. ह्या दिसांनी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया T19 पेज नंबर 211 T19. देवाच्या पुताक मनशा सैम दिवच्या
मनशाच्या तारखा घेऊन तुझ्या कुसव्यान देव तुका विंचता तू कबूल आसाय हांव देवाची चाकून तुवें सांगलां तशें मोशे सोबे गोडो हांव देवाची चाकून तुवें सांगलां तशें मोशे सोबे गोडो